सन्माना भितर तर आमची दर वर्साक सन्मान नावाचो एक अध्याय तयार जाला. तो आमी डिसेंबर लागलो की आमी बातमी करपाक लागतात, तेन्ना आमकां सोदपाक लागता एक कळटा की सन्मानान ऑलरेडी तिकेटी विकली म्हणून. तारीख ताणी ठरयली, सरकार म्हणटा हां तारीख ठरयली, कोणा सांगलेच ना मरे ताणी म्हणून. दर वर्साक तुगेलें तेंच जाता. फक्त ह्या खेपेक सरकारान इल्लें ताणून घेवन सांगलें की बाबा 21 तारखेक वी वील नॉट डान्स टू द ट्यून ऑफ सनबर्न अशें बी स्टेटमेंट काडलें. सो हाजेर तो पयलीं कोण डान्स करतालो काय ना असोय प्रश्न उपस्थित जाता. पण ह्या वर्सा तरी आमी करनात अशें ताणें सांगलें. हे कितें नक्की कोणाक आतां पयर बरें कोण तरी घाल्लें की गांवांनी कालो जाता जाल्यार सुद्दां आमकां वचून डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन घेवचें पडटा म्हूण सावंडा खातीर. येदें व्हडलें सनबर्न जाता तें परमिशन नासतना टिकेटी विकून मोकळे जातात. हें कितें गोंय म्हळ्यार कितें दिसता तुका? एक वटेच्यान सरकार म्हणटा की आमी रेल्वे खातीर प्रशासनूच चेंज केलें, दुसरे वटेच्यान सनबर्नाची परिस्थिती पयल्या प्रशासन खंय आसा अशी परिस्थिती. वॉट इज हॅपनिंग? सनबर्न आनी रेंव हे दोनूय विशय एक्चुअली कोर्टानूच लावन दवरिल्ले. हातूंतलो खंयचोय विशय सरकारांनी लावन दवरुना आनी लोकांनी लावन दवरुना. लेट्स बी क्लियर. कोर्ट इतलीं वर्सां सरकाराक आपोवन त्या सन्माना कडल्यान वसुली करून घेता, कसली फायन मारून घेता आनी कितें कितें करून घेता म्हणून तें चलता. रेल्वेचेंय तशेंच. हांगा मुद्दो कितें आसा? जंय सप्लाय आसा थंय डिमांड आसा आनी अर्थवेवस्था ही अशीच चलता. जेन्ना सप्लाय आसा आनी जेन्ना डिमांड आसा, सप्लायराक जेन्ना फुके सवाय मेळटा डिमांड करतले कंज्युमराक, आनी सप्लायराक जेन्ना सरकाराक कांय भर नासतना काम जाता तेन्ना अनऑर्गनायज अर्थवेवस्था वेवस्थीत चलता. गोंयची ही अशी अर्थवेवस्था. मोमेंट यू फॉर्मलायज इट, मोमेंट यू ऑर्गनायज इट, तो बिझनेस बंद पडटा. मायनिंगाचें कितें केलें गोंयांत? गोंयची मायनींग इंडस्ट्री 70 वर्सां बरी चलताली. थंय सगळे घुसले, इरेग्युलर करून उडयलें, अनऑर्गनायज करून उडयलें, कोर्टाचें तापलें, बंद पडलें सगळें. आतां मायनिंगाचें सँड मायनिंगाचें कितें चल्लां? कोर्ट 12-14 वर्सां जालीं सरकारा फाटल्यान लागला. कोर्टाक हे मामा करतात, 2 रेडी मारता मामा करतात, 2 रेडी मारता मामा. एक दीस समजा कोर्टाचें कळ्ळें, बंद करून उडयलें सगळें. मायनींग जालें तुमचें. हांगा सगळ्याक तेंच जालां. वॅट सेल्स टॅक्स चोरता, वॅट लायलो, वॅट चोरता, GST लायलो. आतां GSTक चोरून बिलां लोकूच GST नाशिल्ली बिलां घेतात. मोमेंट यू टेक देम इनटू फॉर्मल इकॉनॉमी ते म्हणटा बाय तेंच रेल्वेचें. तूं फाल्यां सकाळीं रेंव फॉर्मलायज केली आनी ऑर्गनायज केली, टॅक्सेशनां काडली, ट्रकाचेर टॅक्स लागलो, रॉयल्टी वाडली, ट्रकाची ट्रिपीचो व्हॅल्यू वाडलो. कोणाक जाय तो ट्रक? म्हाका नाका, बांदकामूच करना. सो कंज्युमराकूय सवाय मेळटा अनऑर्गनायज, सप्लायराकूय टॅक्स चोरून जाता. केबल टीव्हीचें कितें जालां? केबल टीव्ही तेन्ना टॅक्स आयलो, कितले केबल ऑपरेटर गोंयांत बंद पडले. टॅक्साचेर नेटाक हाडले, केबल ऑपरेटरान आपली केबल सोडून दिले, थोडेच उरले. मोमेंट यू फॉर्मलायज इट, मोमेंट यू गेट इट इनटू टॅक्सेशन नेट, तो बिझनेस सरकाराक टॅक्स भरपा लागलो की ताजी मार्जीन 20 ते 25% कमी जाता आनी तो बंद करता. सो जो पर्यंत कंज्युमराची इच्छा ना आनी सप्लायराची इच्छा जुळना तो पर्यंत ह्यो खंयच्योच गजाली फॉर्मलायज जावंक शकता. पांढरे हे सनबर्नाचें संगीत जें आसा दर वर्साक जें डिसेंबराच्या सुरवातीक चालू जाता आनी एक डिसेंबराच्या मध्या मेरेन तें सोंपता, तें पळोवन तुका कितें दिसता? एक रोहन खंवटेन जो काल स्टेटमेंट केला न्ही तो म्हाका अत्यंत म्हत्वाचो दिसता की तांच्या तालाचेर सरकार नाचचो ना. हांव कितें म्हणटा की सरकार कित्याक तांकां विचारिना की तुमी कोणाचें परमिशनां घेवन गोंयांतल्या अमक्या प्लेसीर आपण सन्मान घेतलो आनी टिकेटां विकतात तुमी लाखांनी कोट्यांची टिकेटां? केन्नाच्यान 2-3 म्हयन्या पयलीं चालू आसता, पावसान सुरू आसा हेंची टिकेटां विकप. आनी सरकाराक खबर आहा हेंची इलिगल टिकेटां विकप सुरू आसा म्हणून, परमिशन दिवप ना म्हणून, आनी ते शेवट पर्यंत ताणून धरप आनी मागीर ती कितें तरी एक डील करून ताका परमिशन दिवप. रॉंग. तूं सगळ्याक गोंयकाराकूय ग्रांटेड धरता, सरकाराकूय ग्रांटेड धरतात ते लोक. तेजेर पयलीं सरकारान उत्तर दिवपाक जाय की हेका परमिशन कोण दिता टिकेटां विकपाक, की अमक्या वेणूचेरच जातली म्हणून सनबर्न तुमचें. सो काल जे रोहन खंवटे उलयला ते अत्यंत बरोबर आहा. तेजें हे सनबर्नाचे ऑर्गनायझर जे आहा तांच्यांनी ग्रांटेड धरपाचें बिल बंद करपाक जाय. तुमी परमिशन घेयात लिगली, जाय जाल्यार जानेवारीन एप्लिकेशन घाला, परमिशन घेयात आनी टिकेटां विका तुमी. पूण तांकांय पाडपडली खबर आहा की आमी टिकेटां विकून सगळे रेडी रावपाचें नाटक जातलें. हें नाटक कशें किशोर? एक म्हटल्यार जशें जोयलान सांगलें कितें जालां प्रमोद की सद्याच्या परिस्थितीन डेमोक्रेसीन आमच्या एकूच म्हणटात तो पिलार
उरला जेच्या खातीर डेमोक्रेसी आतां मेरेन शाबूत आहा ती ज्युडिशियरी. आमी सगळे पळय ज्युडिशियरी तो मागीर न्याय उशिरा मेळ्ळो पूण न्याय मेळटा हें वेळोवेळी वेगवेगळ्या कोर्टांनी आपल्या निवाड्यासून स्पश्ट केलां. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की ह्या ज्युडिशियरीक बदनाम करपाचो प्रयत्न लेजिस्लेचर आनी एक्झिक्युटीव सिस्टमॅटीक करतात. खंय नाही कोर्टान दिली मरे ऑर्डर, खंय जाली डेमोलेशन कर म्हटलें कोर्टान, केलें डेमोलेशन ना, कोर्टान एक्शन घे म्हणून सांगलें केलें. म्हणजे अशें एक तें सर्वसामान्य लोकांच्या मनांत कोर्टान सुद्दां कितें केलां काय ना, आमी जर ठरयत कोर्ट मारता जग. आयज तीच परिस्थिती जाल्या. जोक सांगता तुका ह्यो सनबर्न बीन म्हणटात त्यो रातच्यो म्युजीक पार्टी कोर्टान सांगला सरकार सांगता तांकां धांक बंद. तूं इमॅजीन करूं शकता धांक खरें सुरू जावंक जाय सनबर्न, नाजाल्यार तो सनबर्न कसलो धांक बंद जातलें. म्हणजे म्हाका सांग सुयश, म्हणजे आमी पत्रकार म्हणून ह्यो कितल्यो गजाली हजम करपाच्यो. तुका धाक बंद जातले हाचेर विश्वास ना काय धाक सुरू जातले हाचेर विश्वास आहा? म्हाका विश्वास आहा धांक सुरू जातले. सरकार म्हणटा धांक बाबा बंद. दुसरी गजाल हायकोर्टान सांगला तुम्ही नॉयज पॉल्युशनाचेर कसो कंट्रोल करतले ते आपल्याक सांगा, थंय चला. सनबर्नाचेर आनी नॉयज कंट्रोल जातलो. अरे तो कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार त्या उक्त्या जाग्यार कित्याक तो सनबर्न तुमी घ्या मरे रुमान सनबर्न. सो ह्यो ज्यो गजाली कितें चल्ल्या पळय प्रमोद, त्यो म्हणजे कल्पने पलीकडच्यो कितें चल्लां पळय. दॅट पॉयंट जॉयल, ह्या कल्पने पलीकडच्या गजालींचेर युअर फायनल कमेंट्स. टू थिंग्स. आतां पळय सनबर्न आयलें, ओके, एंड 31st वॉज द डेट वीच वॉज कंटेन्शियस. यू नो सगळे 31st कंटेन्शियस ते टिकेट विकपाक लागले पूण कंटेन्शियस. या आय टेल यू हाऊ इट इज. तितून रोहनान एक स्टेटमेंट केलो सेईंग दॅट वी वील नॉट गो हेड ऑन 31st. ओके, व्हेरी क्लियर. CMन स्टेटमेंट केलो लोकांक नाका जाल्यार आमी तो बंद करतले म्हणून. आमी सनबर्नाच्या ऑफिशियल टॉप ऑफिशियलां कडेन आमी उलयले, तुमकां बाबा परमिशन मेळ्ळां काय ना, तुमी मेळोंक ना म्हणटा त्या कडेन विचारा म्हणून तशें सांगलें आमकां तेणी. ओके ओके. नाव 1 month before Sunburn could really start, before 1 month, they have already on their platform, Book My Show and any platform, they weekly ticket. So much so that they have hired world's top performers on 31st, paying crores of rupees in advance fees. You can't just tell them, tu phala pavta re, तशें जायना तें. You have to book them in months in advance because they are international celebrities. Crores of rupees advance fees are paid to them. So हे कशें जावंक शकता? If you are not given them permission for 31st, how can any organization put crores of rupees on this? जावंक शकना. Okay, let's give them the benefit of doubt. But 31st, हे आतां लास्ट आमी हें करता डिसेंबराचे, when the state is at the peak of its tourism, why do you want big ticket shows? You are completely bulldozing the local market here. Local आमचे सर्वाइव जाता on this have it in November. Yeah. So why do we have it in November or have it in January when the जेन्ना ऑलरेडी हांगा फुटफॉल्स आसा तेन्ना आमी फुटफॉल्स आमी कित्याक चुकतात? तूं आनी ते जर संगीत प्रेमी ते जानेवारी फेब्रुवारी केन्ना येवं शकता. तू संगीत प्रेमी हे शब्द वापरून आमी जेन्ना सावंड पोल्युशनाचो विशय काडटा एक अर्दी कांय कम्युनिटी गोंयांत अशी आसा पळय आमकां पिश्यां काडटले हांगा बसून कसले विशय घेवन बसल्या काय म्हणटले त्या निशाचरांक बावड्यांक तें आयकले शिवाय न्हीद पडणार. एक्झॅक्टली. कारण सावंड ह्या आवाजाची कांय गोंयकारांक इतली संवय जाल्या. तूं नरकासूर पळय रातचो कॉलनीनी जाणटे नेणटे बेश्टें पॉप्युलेशन आसता लोकवस्तीनी ते ट्रान्स म्युजीक लायतात रातभर धांक सुरू जाता 11. म्हणजे इतली म्युजिकाची ह्या निशाचरांक थोडे कम्युनिटी संवय जाल्या. सो ती आमकां पिश्यां काडटली हें डिस्कशन करपाक. This time the court is so much seized with this matter की pollution control board, आमचो other officials have been told to attend Sunburn. Attend and monitor the situation. अटेंड करपाक एन्जॉय करपाक धाडला तांकां मॉनिटर करपाक धाडला.